आज आम्ही कारापूर सर्वण अनेक लोक या लोढा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट जो ताणी जाहीर केला तांकां तेंको दिवपाक आज 14वे दीस आज आमी हांगा आयिल्ले। आमच्या मदीं या पंचायतीची पंच मेंबर आदली डेप्युटी सरपंच मॅडम उज्ज्वला कवळेकर, त्याचबरोबर जे बायोडायवर्सिटी जो चेअरमॅन आसा गौरीश गाडी आणि डॉक्टर स्वप्नील सालेलकर जे एक्स इंडियन एअरफोर्सान मेडिकल ऑफिसर एज अ स्क्वॉड्रन लीडर म्हणजे आशिल्ले। आज तांची चळवळ जर पळयत जाल्यार एक गोष्ट सिद्ध जाता की हे सरकार म्हणटा तें फक्त गोंयकारांक काबार करपाक उठला। आता ह्या लोढा प्रोजेक्टाच्या विरोधात जसो काँग्रेस पक्ष आम्ही हो विषय टाइम एंड अगेन घेत आसा आणि जेन्ना ह्या प्रोजेक्टाक अप्रुवल मेळ्ळें तेन्ना ह्या सरकाराचे प्रमोद सावंताचे आणि विश्वजीत राण्याचे नेक्सस आम्ही एक्सपोज केले। लोकांक दाखोवपाक हे दाखयतात की आपल्या मदीं बरें ना आणि खुर्चेक लागून हे झगडटा म्हणून, पूण रियलिटी अशी की हे दोगूय जाण एक आहा आणि प्रमोद सावंताचे ब्लेसिंग नासले जाल्यार हो प्रोजेक्टूच जावपाक शकना। आता आमकां माहिती मेळ्ळी की ह्या 5 लाख 5.5 लाख स्क्वेअर मिटरान जेन्ना 5 लाखाच्या वयर जेन्ना एक प्रोजेक्ट वता तेन्ना ताका एनवायरमेंटल क्लिअरन्स फ्रॉम MOEF हे कंपल्सरी आसता। ताजो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट अजून मेरेन जाल्लो ना। आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट कितें की या 5.5 लाख स्क्वेअर मिटरान 2-3 मुद्दे आसात। एक मुद्दो की या विश्वजीत राण्यान एक तर आपल्याच फॅमिलीक फोटोन हो जागो हडप केला, हे आम्ही गोंयकारां मुखार दवरिल्ले विथ फॅक्ट्स विथ डॉक्युमेंट्स की 1999 ताणें ही प्रॉपर्टी आपल्या एका कंपनीच्या नावार ट्रान्सफर केली आणि मागीर कंपनी इनकॉर्पोरेशन जाली। दुसरो फॅक्ट असो की स्थानिक लोक हांगा खूबशे टेनंट आसा, जवळपास क्लोज टू 100 लोक टेनंट्स हांगा शेती करताले। पळमी हांगा मशरूम इज फेमस ह्या वाठारान, नाचणे, चान्ना, मागीर आमचे चुन्ना, काजू ह्या वाठारान स्थानिक लोक हांगा आपली बागायतदारी आपले बागायत आपले शेती हांगा करताले। आता गेल्ल्या वर्सा सावन ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांक ह्या विश्वजीत राण्यान भितर वचपाचे बंद केला। आता एका सायडीन प्रमोद सावंत कितें सांगता की शेताचो जो जागो आसा ते आमी कशेच विकपाक दिवचे ना आणि ते आमी कशेच ताचो लँड यूज पॅटर्न चेंज करचो ना। जाल्यार ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांक विश्वजीत राण्यान पळय आपले जी शेती बागायती करतात तांकां कशें हाडयला, खंयच्या आधाराचेर, हो दुसरो इशू। तिसरो इशू इज त्या डिपार्टमेंटाचो तो मंत्री आणि ह्या प्रॉपर्टीक एक्सेस नाशिल्लो त्या जाग्याक तो अंडर 39 हे अमेंडमेंट घालता आणि तो जागो कन्वर्ट करता। सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आणि सगळ्यात महत्वाचे कितें की हो प्रोजेक्ट एरिक्टर इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड हाचो मालक कोण हे म्हाका दिसता आमी मातशें इन डिटेल वचपाक जाय। आता अभिनंदन लोढा ग्रुप जो आसा, जो महाराष्ट्रातले भारतीय जनता पार्टीचे एक मंत्री, तांचो चलो इज हँडलिंग दीस अभिनंदन हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा आणि अभिनंदन लोढा इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस एरिक्टर इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड। म्हणजे हाचो अर्थ की हे भारतीय जनता पार्टीचे नेक्सस। आणि जेन्ना हायकोर्टान जेन्ना केस झाली तेन्ना महाराष्ट्राचो एडव्होकेट जनरल येता प्रायव्हेट एज अ प्रायव्हेट एडव्होकेट अपियर जावपाक। म्हाका दिसता आज गोंयभर जर आमी पळयत जाल्यार वचत थंय आज अनरेस्ट जाला। आमी मांद्रे गेले जाल्यार मांद्रे थंय लोक सेम 39 ए अगेन्स्ट थंय झगडटात। आज फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की सांत आंद्रे गांवांत थंय सुद्धा लोक जे स्थानिक लोक जे तांचे जागे हे सरकार कन्वर्ट करपाक सोदता थंय आमी पळयले। ताज्या उपरांत फाटल्या दिसांनी आमी सावड्ड्या बागान
जेन्ना बंदारो नाका म्हणून थंय जेन्ना सावड्डेचे लोक जेन्ना उठले थंय प्रोटेस्ट. आज आमी पळयतात की कारापूर सरवण हे सगळे गांवचे लोक, सगळे आमची जाणटी भयणी भाव सगळे हे आज उठल्या की हो मॅसिव्ह प्रोजेक्ट नाका म्हणून. आणि हाचो इम्पॅक्ट म्हाका दिसता गोंयकारांनी मातसो समजून घेवपाक जाय. 1700 प्लॉट तांणी हांगा डिमार्केट केल्ले आसा आणि प्रपोज केल्ले आसा. अंडर वीच स्कीम? अंडर अफोर्डेबल हाऊसिंग. सो आय वूड लाईक टू convey this message to all the investors from Delhi that don't invest, because the minister Vishwajit Rane has fooled the government and the people of Goa by passing this project as saying it is under affordable housing, and he is selling to whom? The rulers of India. If you see the ad, he says rulers of India, one Goa one or one Goa some project. So I will warn you all that don't invest in this project, because this is a scam. This is a larger land scam of this Narendra Modi government led by Vishwajit Rane and Pramod Sawant. So प्रमोद सावंताकडे मागता की गोंयभर अशें एक सिच्युएशन तुम्ही दोगांनी करून दवरला की तुमच्या भितर टसल आसा खुर्चेक लागून. पूण रियालिटी कितें? तुम्ही मेळून खातात दोगांय. आता हांगा आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की 10%, 1700तले 10% प्लॉट गोंय विश्वजीत राण्यान मुख्यमंत्र्याक दिले एज कॉम्पेन्सेशन. कितले 170 मरे 170 सुमार गोंय प्रमोद सावंताक दिल्या. म्हणजे हे कितें आहा? दोगांय मेळून गोंय लुटून गोंयकारांक काबार करून आज गोंय आणि होलसेलार विकपाचो जो प्रकार आज केला त्या सरकाराक आणि प्रमोद सावंताक आणि विश्वजीत राण्याक हांव चेतावणी दिता की इलेक्शनाक 6 म्हयने उरल्या. 6 म्हयन्यान काय हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावचो ना आणि आमी जावपाकूय दिवचे ना. आज आमी हांगा पुराय आमचो काँग्रेस परिवार, आमचे बाब अजय प्रभू गांवकर जे ह्या प्रोटेस्टाक पयलींच्यान तांचे बरोबर आसात, त्याच बरोबर आमचे बाय मनीषा उजगांवकर, आमचे रणजीत सिंग राणे, राजेश सावळ आमचो पक्षाचो ट्रेजरर, आमचे झेडपीचे उमेदवार बाब योगेश, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट सगळे वाठारांतले, सांताक्रूज आमचो कुमार जुआ, बाब विनोद म्हणजे गोंयचे, असे सगळे गोंयच्यान आज काँग्रेस पक्षाचो परिवार आयला तुमकां तेंको दिवपाक. एक गोष्ट हांव तुमकां सांगपाक सोदता की काँग्रेस पक्ष ठामपणे तुमच्या फाटल्यान रावतलो. तुम्ही केन्नाय आमकां उलो मारा, सदांच आमी तुमच्या बरोबर आसतले. ही लढाई तुमची एकट्याची न्ही. आमचे आतांच डॉक्टर क्लाउड आल्वारिसान सांगलें की इनाफ इज इनाफ मुवमेंट सुद्दां तुमकां तेंको दितलो. म्हाका दिसता सगळी गोंयची जनता, एक मतदारसंघाचेर हांव उलयना आज, तो वाळपय, म्हाका दिसता भितरल्यान ते एखादी येत ओपनली येना आसत, पूण 39 मतदारसंघ गोंयचे हे तुमच्या बरोबर हांगा फाटीं उबे रावतले. आनी हो प्रोजेक्ट जो मेरेन स्क्रॅप जायना, जो मेरेन हो स्क्रॅप आनी हो लोडा गोंयच्यान वचना, म्हाका दिसता हो तुमचो आवाज असोच उरपाक जाय. आमी तुमच्या बरोबर आसा. आनी जो जेन्ना सरकार म्हणटा तो सदांच फॉर द पीपल, बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल असता. पूण ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमी पळयतात की हांकां लोकांचे कांयच पडलें ना. दे आर डुईंग नथिंग फॉर द पीपल. इट इज ओन्ली फॉर देमसेल्फ. काल आमी पळयले पार्लमेंटान ह्या भारतीय जनता पार्टीन परत एकदा गोंयच्या जनतेक आणि ह्या देशाच्या जनतेक मिसगायड करपाचो प्रयत्न केलो. सांगलें कितें की आमी वुमन रिजर्वेशन बील हाडटा आणि सगळे ऑपोजिशन ते बील ओपोज करता. पूण रियालिटी कितें आशिल्ली? रियालिटी त्या वुमन नारी शक्तीच्या नावान ते डिलिमिटेशन बील पास करपाक सोदताले. आणि काल म्हाका दिसता सगळ्या देशाच्या जनतेन पळयलें की युनायटेड ऑपोजिशनान ते तांचे बील जे आसा ते डिफीट केले. आणि हातूंतल्यान एक गोष्ट सिद्ध जाली की हे सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ह्या देशाक काबार करपाक उठल्या. तुमकां जर तर न्यारी शक्तीक जर तर खरेंच जर तर तांकां एम्पावर करपाक जाय जाल्यार 2023 जे युनॅनिमसली आमी
बिल जे पास केलं जाका आम्ही सपोर्ट केलो ते इम्प्लिमेंट करा. हु इज स्टॉपिंग यू? अरे गोयचे उदाहरण घ्या. ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या कॅबिनेटान कितले मंत्री वुमन आसा हे पयलीं प्रमोद सावंतान सांगचे आणि मागीर काँग्रेसीचेर उलोवचो. आज गोंय राज्यात तुम्ही विचार करा, ते म्हणतात आमच्याकडे 33 आमदार आसा. त्या 33 आमदारांत महिला कितल्यो आसा? आणि प्रमोद सावंताच्या कॅबिनेटान एक तरी महिला आसा मंत्री? हे फक्त लोकांक फटोवपाचे, लोकांक मिसगायड करपाचे, लोकांक दिशाभूल करपाचो हो प्रयत्न चल्ला. एक तुमकां सगळ्यांक हांव आश्वासन दिता, कित्याक आज गोंयभर आज एक अनरेस्ट गोंयभर चल्ला आणि म्हाका खात्री आसा आज आमी आमचे शांतादुर्गेच्या मुखार हांगा आमी आज बसल्यात. शांतादुर्गा ही आमकां आशिर्वाद दितली म्हाका खात्री आसा. फुडले सरकार हे काँग्रेसीचे येतले आणि पयलो जर आमी कितें सायन करूया कागद जाल्यार तो लोडा प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाची पयली फायल पास जाली.